Mark chapter 10 verse 27. तर जेजू आपली दीस ताचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्ही, देवाक सर्व संगती साध्य. Psalm chapter 121 verse 2. परत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलच ना. Psalm chapter 34 verse 7. सरस्पराक भियेतल्या ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Mark chapter 3 verse 5 to 7. युदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार आबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक असलो. ताच्या पत्नीचे नाव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसली. सरस्पराची सर्व उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटाली. पूण तांकां भुरगीं नासली कित्याक एलिझाबेथ वंसडी असली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक पावुल्ली. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. दुसऱ्या दिसा आपल्या सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन सुवावन म्हणे, पळया देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखातात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सरस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सरस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो सुमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुखना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सरस्पराचे उतार उजान पारखिला, ताचे ते आसरो घेतल्या सोमेस्तांक तो एक डाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोसू मुझे कडाप मुझे तारण, मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वाईट असो द्वेष करता तांचो सरस्पोर मोग करता, आपल्या भक्ताचो तो जीव सांभाळता आणि नसत्यांच्या हातांतलो तांकां निवारता.